उलोवण्यांत जेजूक मुखार रावंक कोणाकच साद जावंक ना. सुवार्ते प्रमाणे जेजून आपणाक शिरकावन घालूंक प्रयत्न केल्ल्यांक तोंड दांपयलां शिवाय जेजू संगीतार्काक रावून जिखुल्लो कोणी सुवार्तेंत दिसना. अशें म्हणटना जेजू आयचे सुवार्तेंतल्या एके स्त्रियेचें रेटोरीक वा वाक्चतुराय तिचें मागणें तशें स्विकार करता आनी जेजूक तिची भास पसंद जाता. कांय जाणां सिरोफिनिसियन स्त्रियेक जेजून सुने म्हळें म्हणून वाद करचीं आसात. असलें चिंतप सुवार्तेचो वाद वा चिंतपासर समजूंक चलवतात म्हणयेत. एखाद्या वेळा जेजून अशेंच सांगलें तरी तिचे जापी वरवीं तें नुल्ल जालें आनी तिची जाप भावार्थाची उच्चारणी जाली. जेजू आयिल्लो इस्रायेलाच्या लोकां खातीर, तींच ती खरीं भुरगीं, तर तांचो उंडो हेर जातीच्यांक दिवंक जाता. ते स्त्रियेन दिल्ले जापींत जाता म्हणून स्पश्ट जाता. एकली भायली सिरोफिनिसियन स्त्री जेजू लागीं उलोवन जिखता. जेजूच्या रेटोरिकाक तेंच रेटोरीक वापरून ती जाप दिता. तिचे जापीन जेजूच्या मिसांवाची दिशा बदललीच जावयेत. एके रितीन सांगचें तर भावार्थ जेजूच्या मिसांवाची दिशाय बदलूंक शकता. आनेके रितीन सांगचें तर भुरगीं जावनासच्या जुदेवांतय मेळनासलो भावार्थ जेजूक सुणी म्हणून जुदेवांनी वलायिल्ल्या मदले ते अजुदेव स्त्रियेतय मेळ्ळो. असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशीयेत तुजे दुयेसो देंवसार सुटला म्हणल्या जेजूच्या उतरांनी जेजूक तिची जाप गूंड भावार्थाची म्हूण कळ्ळें तें आमकां कळीत जाता. तिचें मागणें फळादीक जालें. ते स्त्रिये परी मागोवंक कळीत आसूंक जाय. तें मागणें जेजू लागींत वाद करचें मागणें. तें मागणें आपणाकच जेजू समोर ल्हान करचें मागणें. पूण तें मागंकूच ना फावो जाल्ल्यान, आपूण ना फावो म्हूण चिंतच्यान आनी आपूण ना फावो म्हूण दिसच्यान करचें भावार्थाचें मागणें.